आज जे मुख्यमंत्र्यांनी डिसिजन घेतला रिगार्डिंग मेलावली इज नथिंग सरप्राइजिंग. दिस वॉज समथिंग व्हॉट मेलावली पीपल हॅव बीन आस्किंग फ्रॉम नंबर ऑफ नाईट्स, एक 8-9 महिने. जे सगळे अपराईज झाले, प्रॉब्लेम झाले, सगळे पुलीस धाडले, मशिनरी धाडली, कोणे धाडली? ह्याच सरकारान धाडली. सो आज ताका खंयच्या तकलेन आयलें की बाबा आज तुका समज नाका जाल्यार आमी करना काय म्हणून. दिस इज द सेम चीफ मिनिस्टर हू आय से इज अ चिकन फेदर प्लकर. वो चिकन फेदर प्लकर एकूच हाच्या खातीर कारण पयले तो कितें ओडटा आनी मागीर दिता एंड इट शोज इट सम बिग फेवर. जितली जमीन ताणें काडिल्ली तितलीच एखादी जमीन तो परत दिवंक सोदता आसतलो आनी व्हडलें कांयच करूना. पयलें घेतलां आनी तेच कडेन परत दिलां. डेव्हलपमेंट ह्या सरकाराक मंत्र खबरूच ना. ते डेव्हलपमेंट म्हणजे फक्त काढून घेवप आणि परत दिवप, हातून टाइम घालप, आपण लायमलायटीन रावप अँड ट्राईंग टू शो दॅट इज डुईंग समथिंग फॉर गोवा. अँड व्हॉट इज हॅपनिंग इज वी आर बिकमिंग अ लाफिंग स्टॉक. मेलावलीच्या लोकांक हांव खरोच सॅल्यूट करता. पयरूय म्हणला आजूय म्हणटा. तांणी आज गोंयाक नवी क्रांती घडोवन दिल्ली आसा, नवी वाट दाखोवन दिल्ली आसा. तांचे आमदार विश्वजीत, इट वॉज अ डिलेड डिसिजन बट अ गुड डिसिजन इन टर्म्स ऑफ पीपल. समज विश्वहिताने डिसिजन घेवन आशिल्लें आनी मुख्यमंत्र्यान घेतिल्लें पयलें डिसिजन जाल्यार एखादी विश्वहिताच्या फुडल्या पॉलिटिकल कॅरियराक त्रास जावंक शकतलो. पूण एक बरें दिसलें की विश्वजीत अंडरस्टूड वॉट वॉज द प्रॉब्लेम अँड मेड इट अ पॉइंट दॅट इट वॉज डन थ्रू द चीफ मिनिस्टर. वेन चीफ मिनिस्टर वॉज एडमंट की IIT मेलावली येतलीच. आज विश्वजिताचें आयकून ताणें केलें म्हणून म्हाका दिसता एटलीस्ट द पीपल ऑफ मेलावली शूड बी व्हेरी हॅपी दॅट देअर इश्यू ऑफ this particular thing is resolved. Happiness is not by any favor. कांयच फावर केल्लो ना. घेतिल्ली जमीन परत दिल्ली आणि खरो करपा जाय जाल्यार ही मालकीची हक पोर्तुगेजाच्या पयलींच्यान ही जमीन तांच्या नांवार करपा जाय ही मागणी तांची. म्हाका दिसता मुख्यमंत्री खरें ताका कितें करूंक सोदता जाल्यार ही जमीन तांच्या नांवार जेन्ना करतलो तेन्नाच खरें आसतलें. नाल्यार ह्या सायडीक एकटो IIT जाय म्हणटा, दुसऱ्या सायडीक नाका म्हणटा. जेन्ना नाका म्हणटा जाल्यार तिसरो मनीस उठ्ठा म्हणटा हांगा हाड. IIT has become a joke for these people. IIT Goa जाय but with the consensus of the people of Goa. सांग्यार वयल्यान माळपय हाडली, आतां परत सांग्यार व्हरपाचें योजिता. where the GEC is concerned and where the existing IIT is concerned, अजून पर्यंत ताजेर चीफ मिनिस्टर उच्चार करीत ना की थंय कितें करतलो काय म्हणून. हातून एक क्लियर दिश्टी पडटा की मुख्यमंत्र्याचो इंट्रस्ट नाल्यार मुख्यमंत्र्याचे कोणाचो तरी इंट्रस्ट खंय तरी आसा जातूंतल्यान हो IITचो विशय फक्त रिंग भोंवता आनी लोकांक त्रासान घालपाचें उलयता. I would request the chicken feather plucker chief minister to stop his Stalin sort of a autocratic nature. स्टॅलिना भशेन डिक्टेटोरियल एटिट्यूड बंद कर. गोंयच्या हितान चीक बेठेच तुका उलोवंक जाय करनाका. people have understood and people will not allow you to do things what you feel is right. हाज्या फुडें तो कसलोय विशय आसूं तो विषय रस्त्यार येवन तुका जी मेसेज दिवन खंय सातत्यान काम करतले. जंय गोंयाक गरज आसा तूं गोंयकारा बरोबर करतलो देन यू कॅन बी अ प्रॉपर चीफ मिनिस्टर. अदरवायज योर ऑटोक्रेटिक स्टाईल विल पुट यू डाऊन. The same people of Goa who elected you from your constituency may show you what it is in the next coming elections. सध्या जेन्ना पावर आसता एक ऑरा दिसता तुका तो एक फुगिल्लो बलून आसता आणि तो फुगिल्ले बलून पिन सुद्धा लागना एकदा जर फाटकून फुटता तेन्ना कांय कळना जमीनूच दिश्टी पडटा. दॅट इज वाय वॉट एवर प्रोजेक्ट्स आर बीइंग डन either it has to be done with the consensus of the people in that area or you cannot take projects which are not in the thing which are for or against गोवन्स तुका दिसता. मेलावलीच्या लोकांक सगळ्यांक सॅल्यूट करता आणि ही क्रांती जी नवी घडयल्ली आसा तीच म्हाका दिसता हाज्या फुडें म्हादयेच्या खातीर मोल्या खातीर अशीच वाडटली and we will ensure that only environmental friendly and projects which are actually going to give us benefits in the long run will be taken as far as Goa is concerned. That also in areas where the locals agree to it. भोंवता आणि लोकांक त्रासान घालपाचें उलयता. I would request the chicken feather plucker chief minister to stop his Stalin sort of a autocratic nature. स्टॅलिना भशेन डिक्टेटोरियल एटिट्यूड बंद कर. गोंयच्या हितान चीक बेठेच तुका उलोवंक जाय करनाका. people have understood and people will not allow you to do things what you feel is right. हाज्या फुडें तो कसलोय विशय आसूं तो विषय रस्त्यार येवन तुका जी मेसेज दिवन खंय सातत्यान काम करतले. जंय गोंयाक गरज आसा तूं गोंयकारा बरोबर करतलो देन यू कॅन बी अ प्रॉपर चीफ मिनिस्टर. अदरवायज
your autocratic style will put you down. The same people of Goa who elected you from your constituency may show you what it is in the next coming elections. सध्या जेन्ना पावर असता एक ऑरा दिसता तुका तो एक फुगिल्लो बलून असता आणि तो फुगिल्ल्या बलूनाक पिन सुद्धा लागना एकदा जर फटकून फुटता तेन्ना काय कळना जमीनच दिश्टी पडटा. That is why whatever projects are being done, either it has to be done with the consensus of the people in that area, or you cannot take projects which are not in the thing which are for or against Goans तुका दिसता म्हणून. मेलावलीच्या लोकांक सगळ्यांक सॅल्यूट करता आणि ही क्रांती जी नवी घडयल्ली आसा तीच म्हाका दिसता हाच्या फुडें म्हादयेच्या खातीर मोल्या खातीर अशीच वाडटली and we will ensure that only environmental friendly and projects which are actually going to give us benefits in the long run will be taken as far as Goa is concerned. That also in areas where the locals agree to it.